येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 27, 28 आनी 29 सप्टेंबराक गोंयांत पडटलो उटंगराचो पावस. बंगालाच्या उपसागरांत उण्या दाबाच्या क्षेत्राक लागून फुडल्या 6 वरांत चक्रीवादळाची शक्यताय. मंत्र्याच्यो तारखेर तारखो देखून लोकांकच करची पडटा PWDची कामां. हडफडे परवरे लोकांनी पुरले रस्त्यातले फोड. कळंगूट पुलिसांनी उबारलो आंतरराज्य चोराक. गोंय पुलिसांक बंगळूर पुलिसांची मजत. जप्त केल्यो साबार वस्ती. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. टॅक्सी मिटरां खातीर 11,124 रुपयांची पूर्ण रक्कम सरकार दिता. पूण ही रक्कम मिटर बसोवप्यांच्या हातांत दिवचे ना. आदी पयशे भरचेच पडटले. ताका पर्याय ना. कित्याक तर सरकाराचो आर्थीक नेम. माविनान परत एकदां स्पश्ट केलां. दाबोळेचे रस्ते डिसेंबरा आदी जाग्यार पडटले अशें उतरय ताणें दिलें. स्वच्छ भारत नितळ गोंय अभियानाच्या दुसऱ्या पावण्याच्या उक्तावणा वेळार माविन उलयतलो. 5वो बावटो दाखोवन ताणें अभियानाचे रॅलीक आरंभ केलो. कोरोनाच्या काळांत सगळे वटेन हाल चल्ल्यात. उत्पन्नाचे मार्ग बंद जाल्यात. आमकां फुकट मिटर बसोवन दिवचे. टॅक्सीवाले आपल्या मागणेचेर ठाम आसात. जाल्यार येरादारी मंत्री माविनय आपल्या विधानाक दसून रावला. पळयात तांचें म्हणणें. Under which the government is bound, we are not only giving the meter free. आमी एक परत हांव सांगता, पयले 3 म्हयने सुमार 1 म्हयनो सुमार लागतालो 50% मेळपाक तेंच्या अकाउंटाक क्रेडीट जावपाक. एकदां मिटर बसयला आनी फारीक केल्लो म्हणटकच मागीर कितें जाल्लें, उरलेले 50% मागीर मेळटाले. उरलेले 50% एंड ऑफ द इयर. पॅन्डेमीक आमचे कडेन कांय पयशे ना. डेटा चार्जीस फारीक करपाक आमकां बॅकएंड सर्विसीजा पयशे ना. डेटा चार्जीस फारीक करपाक पयशे ना. आमी एंटायर एमावंट 11,124 आमी तांकां दिता. पूण हे आमी वेंडर जो मिटर बसयता तेज्या हातीन आमी ते पयशे दिवपाक शकना. तांकां येता ताका फ्री बसय म्हूण. देर आर सर्टन फायनान्शियल रुल्स अंडर वीच वी आर गवर्न. तेणी आपले पयशे भरून हांव मान्य करता. तेणी भरचे पडटा सगळे पयशे. मिटर बसयलो एक फॉर्म भरचे पडटा. एक दिसा भितर मॅक्सिमम 2 दीस लागतले. नेक्स्ट डे तेजे अकाउंटार ते पयशे येता. सो इट इज फ्री मिटर ओन्ली. बट वी कांट ब्रेक द फायनान्शियल रूल्स. कित्याक तेणी एक समजून घेवपाक जाय असली वाक्य इंदे हुंयच ना. आमी स्पेशल केला आनी वी कांट ब्रेक फायनान्शियल रूल्स कंप्लिटली. दाबोळी मतदारसंघातल्या रस्त्यांची दशा जाल्या ते विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना डिसेंबर मेरेन दाबोळेचे सगळे रस्ते चकाचक जातले अशें तो सांगता. प्रत्येक मंत्र्याक काळजी आसा, प्रत्येक MLA काळजी आसा आपले कॉन्स्टिट्युन्सीन रस्ते सारके जावचे म्हणून. आमी PWD मिनिस्टरा कडेन रिप्रेझेंटेशन दीत आसा, ताका सांगीत आसा आनी तेणें मागीर आमी मान्य मुख्यमंत्र्याकूय सांगला. आनी हांव तरी खात्रेन सांगपाक शकता नोव्हेंबरान सगळीं कामां सुरू जातली. रस्त्याची जे बुराक पडला, रस्ते सारके ना, डिसेंबर जावचे आदी ही सगळीं कामां म्हाका दिसता जातली. कित्याक म्हाका खबर आसा म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन कितलींशीं कामां वर्क ऑर्डर दिवन कॉन्ट्रॅक्टर काम सुरू करपाचो आसा. जे पर्यंत पावस सारको थांबना PWD ती ऑर्डर दिवपाक शकना. आतां पावस ऑलमोस्ट थांबलो न्हू. ती वर्क ऑर्डर दिली म्हणटच तुमी पळयतले काम सुरू जाता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. चकाचक रस्त्यां खातीर लोकांक सरकारा कडल्यान तारीख पे तारीख मेळत आयल्या. लोकय वाजेल्यात. आतां सरकाराची वाट पळोवपाची ना. आपल्या वाठारांतले रस्ते आमीच जाग्यार घालपाक जाय अशें म्हणत लोकांनी रस्त्यांतली फोंडकुलां पुरोवपाक सुरवात केल्या. दीपक पावसकार भौशीक खात्याचो मंत्री. लोकांक ताणें खूब तारखो दिल्यो पूण रस्ते दुरुस्तीचो दीस अजून उजवडना. कळंगूटच्या निलेश गोलतेकारान PWDची वाट पळयनासतना आपणेच वावराक सुरवात केली. गोलतेकार आनी ताची टीम हडफडे परवरी वाठारांतल्या रस्त्यांचेर एक्टीव जाल्या. ह्या टीम वर्कांतल्यान ह्या वाठारांतले रस्ते गाडयो चलोवपाचे लायकीचे जाल्यात. तांचो वावर पळोवन कांय ट्युरिस्टांकय PWDचो वावर हातांत घेवचोसो दिसलो. पळयात. भाई आप कहाँ से? हैदराबाद से। हैदराबाद से। थैंक यू भाई। आता आमका फोन वो हैदराबाद आमका फोन तो येला आता पळय. थँक्यू.
भाई थैंक यू दिल से No problem. No problem. We love Goa. We do it for Goa. थैंक यू भाई थैंक यू. महामार्ग खंय उदरगतीचे दिकेन व्हरता. आमी अमेरिकेचे धर्तरेर रस्ते बांदपाक सोदतात, देखून रस्त्यांची बाबत कामां सोसून घेवचे नात. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीची हे उतरां. गोंयांत अमेरिकेवरी रस्ते मेळपा इतले गोंयकारांचे भाग्य ना, पूण निदान दर वर्सा धूप जावन वचचे नात. उणेच 4-5 वर्सां तिगतले अशे रस्त्यांची लोकांक आस्त आसता. कोकेरो कडलो रस्तो म्हणपा सारको ना. निलेश गोलतेकाराच्या लक्षात हे येतकच ताणें थंय आपलो मोर्चा वळयलो. आता रातची 10:30 जाल्ली आसा आनी आमी रिक्षेन फातर भरताय बारीक करून दवरलेला. म्हाका पर्वरीसून कॉल येयला आयज कितें पर्वरी कोकेरा कडेन सारको डेंजर व्हडलो पडलेलो आसा आनी तो मातसो कोसाय करून पुराय. म्हाज्या भयणीन फोन केला म्हाका पर्वरीसून आनी हांवें साहिलाक आपयला. ह्या भुरग्यांक रेडी केला. आतां पळयता आमचे कडेन कितके हेल्प करूंक जाता लोकांक. लोक म्हाजेच भाव ते सगळीं म्हाजी भाव भयणां सकाळी फुडें कामाक वयता फास्ट. ताका कोणाक त्रास जावचे न्हय म्हणून आयज आमी रातचे वयता कित्याक रातचे ट्राफीक नासना थंयसर. वयता ट्राय करता भावानो गोंयकारांनो. गोंयांसून भायर जे लोक आहा सगळ्यांक लोक न्हू सगळे तुमी म्हाजे भाव भयणां. तुमच्या खातीर हांव आयज वयता पर्वरी कोकेरा कडेन ट्राय करता जाता इतकें काम करपाक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सोनसोड्या वयल्या कब्रस्तानाक आतां रान खात्याच्या आडमेळीचें निमित्त मेळ्ळां. पर्यावरणा सारको नाजूक विशय तरीकूय कोर्ट न्याय मेळोवन दितलो. मसणभुंयां खातीर कितलींशींच वर्सां एक हाती झूज दिवपी 80 वर्सां पिरायेच्या जाणट्या मनसूर कादरीक विश्वास आसा. मरप्यांक योग्य सुवातेत आनी प्रतिश्ठेन जिणेची निमाणी यात्रा मेळटली अशी आस्त तो उक्तायता. गोंयांतल्या कब्रस्तानांच्या उणावाचो विशय न्यायालया मुखार आसा. हायकोर्ट ह्या विशयाचेर गंभीर आसा. सोनसड्या वयले सुन्नी जमात उल मुसलमीन हे संस्थेक कोर्टान तांची भुमिका मांडपाक सांगिल्ले. तांकां सोनसड्या वयली सुवात मान्य आसा, पूण मडगांव पालिका अडचणी सांगता. आतां फुडली सुनावणी 27 सप्टेंबराक जातली. सकारात्मक निर्णय मेळटलो कादरी आस्त उक्तायता. म्युनिसिपल एडवोकेट सांगता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचें ऑब्जेक्शन आहा जागो काडपाक इनवायरमेंटल प्रॉब्लेम आहा. तर म्हाका डिझायन मोबायलार थिंगा इनवायरमेंटचे प्रॉब्लेम. हांव म्हटलें सर इनवायरमेंटचे जर प्रॉब्लेम आहा जाल्यार आमी नॅशनल हायवे करता कितलेशे दोंगर कापता. दोंगर कापता लोकांची घरां मोडटा आमी तरी आमी प्रोजेक्ट कंप्लीट करता. इट इज अ लूक आउट ऑफ गव्हर्मेंट. नाजाल्यार आमकां एक सुटेबल जागो तुमी दिया आमकां खंयी द्या आमी कब्रस्तान घेवपाक तयार आहा. तेच्या मागीर हांव तांकां नदरेन हाडून दिलो की 2019 गव्हर्मेंटान 15 कोटी पास केल्ले खंय जागा खारे बांद साल नदी कडेन दिल्ले. त्या वर हांव कोर्टाक सांगलें की सर ती जागो आहा त्या जाग्यार सगळे उदीक भरता आनी आमकां आमचे लोक मेलेले लोकांक उदकांक पुरपाक पडटले. तो मोबायल नको यू गो फॉर दीस सोनसोड जागा. सर म्हटलें आमी सोनसोडूक एग्री आहा घेवपाक कारण म्युनिसिपालिटीन डेवलपमेंट करून दिवपाचें आमकां मेंटेनन्स आमची जमात करतली. तर पळया की 27 तारखेक सकाळी 2 लाख केस आमची जमात बी येतली. हांव बी आसतलो म्युनिसिपालिटी बी आसतली. पळया आनी कितें जाता तें. फक्त देवा कडेन इतलेंच मागता की कशी करून तिनूय समाजाचे फक्त मुसलमानाचेच न्हू हिंदूचे बी खंय खंय जागो समसान घाटाक जागो ना लोकांक मळे घेवन 20-25 किलोमिटर वचपाक पडटा आनी थिंगाय गेल्यार अपर हिंदू ज्या ऑब्जेक्शन हाडटा आनी ते मळे हिंगा थिंगा व्हरता. फाटल्यान तुमकां रिकॉर्ड आसतले. हो लढो फकत कब्रस्ताना खातीरच न्हय जाल्यार सगळ्याच धर्मांतल्या लोकां खातीर. हाचे आदी विरोध जाल्ल्यान गांवांतल्या एका मनशाची कूड घेवन सगळी कडेन कशी भोंवपाची ताचे फॅमिलीचेर पाळी आयिल्ली ताची याद तो करून दिता. ह्यो गजाली कोर्टाचे नदरेक हाडून दितलो अशें तो म्हणटा. दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर आशिल्लो 2012 तर एक मोर्जीची डेड बॉडी घेवन ते पेडणेसून बंगल्या कडेन येयल्ली. मागीर ताणें इंटरफेर करून चीफ मिनिस्टरान पर्वरीन ताका बायलेक नासले ताका. आतां 4 दिसां पयलीं त्याच बायलेचो घोव पिड्ड्यार जालो आनी ताकाय सेम प्रॉब्लेम जालो आनी ही गोश्ट हांव तांकां कोर्टाक नदरेक हाडून दिल्लो 17 तारखेक. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख.
सगळ्या राज्यांनी भोवून लोकांच्या वस्तींचेर हात मारपी चोर आझीज आसिफाक कर्नाटक पुलिसांनी गोंय पुलिसांच्या स्वाधीन केलो. गोंयांत साबार कडेन ताणें चोरयो केल्ल्यो. गोंय पुलीस ताच्या मागार आशिल्ले. मांद्रे जुनूस वाड्यावयल्या गेस्ट हाऊसात आरोपी रावता अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळी. पुलिसांनी गेस्ट हाऊसाक भेट दिली आणि चोरयेची लूट आशिल्ल्यो पोतयो सापडल्यो. तांकां ताचें वळखपत्र मेळ्ळें आणि बंगळूरचो पत्तोय. पुलिसांनी चोरयेच्यो वस्तू जप्त केल्यो आणि कळंगूट पुलिसांचें पथकय बेंगलोरा गेलें. थंय पावले उपरांत आरोप्यांक बेंगलोरच्या बनसवाडी पुलिसांनी आदींच अटक केल्लो आणि ताका न्यायालयीन कस्टडीत दवरिल्लो. कळंगूट पुलिसांनी आरोपीक हस्तांतरीत करपाचें वॉरंट पळयलें आणि ताका कळंगूट पुलीस स्टेशनांत हाडलो. गुन्यांवकारीत वापरिल्ली 2 व्हिलर पुलिसांनी मडगांव रेल्वे स्टेशना वयल्यान जप्त केल्या. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सोंपलो अशें दिसता म्हणसर पावसान परत सुलूस दाखयल्या. 27, 28 आनी 29 सप्टेंबराक पावस हजेरी लायतलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. बे ऑफ बेंगालात कमी दाबाचो पट्टो तयार जाला. ताका लागून डिप्रेशन वाडलां. हे डिप्रेशन बंगालाच्या पश्चिम मध्य उपसागराक लागून वायव्ये कडेन केंद्रीत जाता. परिणाम फुडल्या 6 वरांत चक्रीवादळ जावपाची शक्यताय आसा. हे डिप्रेशन पश्चिम दिकेन वचपाची शक्यताय आसा. 26 डिसेंबराक सांज मेरेन कलिंगपट्टणमच्या लागसार विशाखापट्टणम आणि गोपालपूर मजगती उत्तर आंध्र प्रदेश दक्षिण ओडिशा दर्यादेग हुबपाची शक्यताय आसा. पश्चिमेकडले ह्या हालचालींक लागून गोंयांत 26 सप्टेंबरा सावन पावस पडूं येता. गोवा 365 ब्युरो. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय. दवरुया सोशल डिस्टन्स. वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.